सक्तीन सगळे बुद्धीन सोम्या तुका वंदिता भावा भयणीला रावोळा माया मोहात सुर्य कोटात वर्गा बलिदान देता बलिदान सोम्या तुझे जेवण भूमुखाची तुझे थंय एकवटची भक्ती वते आमचे बलिदान सोम्या तुझे जेवण भूमुखाची तुझे थंय एकवटची भक्ती वते बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमियन जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो जर देव आमच्या पक्षान आसा आमचे विरोध रावून जुस्तलो कोण आसा सांत पौलोची उतरां आयच्या पयल्या वाचपान आमकां आयकूंक मेळटली हे एक इन्फरन्स न्ही जर असा म्हणलें एक सवाल नाही या एक सूचन नाही तो आसा देव आम समेस्तांच्या संगत आसा पवित्र स्नाना मुखांतर आम समेस्तांत भितर तो जियेता हें सत पूण जायते फावटी विविध कारणांक लागून आमी भिवकुरी जाता भियेता आनी असो परिणाम जावन जे कितें देवाची कृपा शाती कुमोक आमकां मेळा जे ती आमकां मेळना ती अनुभव करूंक जायना बें आसलें सगळें धांवडयता आमचे तावन देवाची कृपा काडता बें देवातान आमकां मेकळें करता हेच्या वांजेलांत जेजू हेरोदिकस कोलो म्हणटा जेजूचें धैर्य आमच्या जिवितांत येवं सगळें उलटा जाल्यारय म्हजो देव म्हज्या संगत आसा म्हणल्यार धैर्यान आमकां जियोंक तसो आमकां फावो करूंक म्हणून आमी सच्या बलिदाना मुखांतर मागया सर आमचे राटवळे आमचे टेन्शन आमचे एन्झायटी विनवण्यो त्यास बाळका जेजू मुखांतर बापा थंय आतां ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर आमी उबारूंक फुडें सरया वळखून घेवया आमचीं पातकां आमचे उणेपण देवाचेर भावार्थ सांडलेले संदर्भ देवाच्या आदाराचेर सवालां मारिल्ले ते विशयी खालतेपणी वळखून घेवन बक्षाने मागया बलिदान पेटोवंक तयार करया सांगात आपण या पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांत चिंतून आनी तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती कर आनी प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो त्या सवा बाळका जेजू मुखार दवरया प्रत्येक जावन आमी सवडार देवदीन हेलेन तियेंपो हिच्या आत्म्या पासून आमी मागता कॅनडांतली ही आमची
आमच्या प्रांत्यापासून जायत त्याग जायत कुमोग तिणें केल्ली आसा. आमच्या जायत्या प्रोजेक्टांक तिणें आदार दिल्लो आसा. पुढच्या थोड्या दिसां आदीं ती अंतरली तिच्या आत्म्यापासून आमी मागता तशेंच सर्व आमची त्या सभा प्रत्येक जण ह्या मिसाक दिल्ली त्या सभा आमी बापा मुखार उबारता. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सांत पावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जर देव आमच्या पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? आपल्या काशा पुताक सयत बाकी दवरी नासतना आमा समेस्त तपासत ताका सोड दिल्लो देव आपल्या पुताच्या ह्या देण्या सोवें हेर सगळे आमकां दिनासतना कसो रावात? देवान विंचलेल्या विरोध फिर्याद हाडटलो कोण? ती नितीवंत म्हणून देवूच फैसल दिता तर तांकां गुन्यांवकार करूंक कोणाक तांकात? क्रिस्त जेजू मेलो, जिवंत जाला, देवाच्या उजव्याक बसला आनी आमचे पासून विनंती करता. अशें आसता तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळो करतलो. कश्ट वा अडचणी, दगदवणी, खाणा जेवणाचो वा न्हेसणाचो तातवार, आपाय वा तलवार. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, तुजे पासून दिसान दीस मरणाक आमकां तयार करतात. कातरूंक व्हरतात त्या बकऱ्या परी आमकां लेखतात. जाल्यार ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला, ताचे मरिपात आमी संपूर्ण जैत जोडटा. कित्याक इतलें हांव खंडीत जाणा, मरण जावं जिवीत जावं, देवदूत जावं, सैंबावर्त्यो शक्त्यो वा पदव्यो जावं, आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं, अंतरळ जावं पातळ जावं, कोणीय जावं कितेंय जावं, जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्यातय आमकां मेळलेल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळी करूंक शकचें ना. देवाचें उतार हें. सर्वेस्परा, मुझा देवा, भाव मा
खास सांभाळ धर्माका तुझो हात हांगा आसा तुवें से केलाय मन मनीस जन जावन सर्वेस्परा मुच्या वोंठांनी सर्वेस्परा व्हडल्यान दिन वाजता लोकांचे जमातेन हांव तुका वाखणटा कित्याक तो दुबळ्या धाकट्यांचे बगलेक रावता मोरणाचे फर्मान मारतेल्यांच्या हातांतलो तो तांकां निवारता तुझ्या मोगापासून म्हाका निवार सर्वेस्परा तुझ्या मोगापासून म्हाका निवार सर्वेस्परा सदैव जावं सर्वेस्पराचे नावी येतातो शांती सर्गी आनी महिमा अति उन्नती Alleluia, 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 Alleluia. सोमी तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची सुवार्ता महिमा तुका येसुम्या. त्या दिसांनी थोड्या फारिझेवांनी जेजू सरशी येवन म्हळें हांगासर तूं भायर सर न्हू वचो कित्याक हेरोद तुका जिवेशी मारूंक सोदता. जेजून तांकां जाप दिली वसा आनी त्या कोल्याक अशें सांगा पळय आज आनी फाल्यां हांव देंवसार सोडयतां आनी पिराशिरा गूण करतां पूण तिसऱ्या दिसा हांव म्हजो शेवट जोडटलो. तरी पूण आज फाल्यां आनी परवां म्हजे वाटेर हांवें चलत रावूंक जाय कित्याक एक प्रवाद्यान जेरुसलेमा भायर मरूंक जायना. हे जेरुसलेमा प्रवाद्यांक तूं जिवेशी मारताय आनी देवान धाडिल्ल्या दुतांक फातरायताय. एक कोंबी आपल्या पिलांक पाकाट्या भितर एकठांय करता तशें तुज्या भुरग्या बाळांक एकठांय करूंक कितलेशे फावटी हांव आशेलो पूण तुवें म्हाका सोडलें नाय. पळय तुजें देवाळ देवान तें सांडलां. हांव तुमकां सांगतां सर्वेस्पराचे नांवी येता तो सदैव म्हणून तुमी म्हणसर ह्या फुडां तुमी म्हाका पळोवची नात. देवाचे उतर वाखणी तुका ख्रिस्ता. बाळका जेजू दय मोगाळ भावन आनी भयणीनो बर्नर्ड लॉन म्हणलो एकलो संशोधक ताका नोबेल प्रायज मेळिल्लें 1936 इसवेंत. ताणें एक अशें एक्सपेरिमेंट केलें खंय चड प्रूफ सोदूनात ह्या एक्सपेरिमेंटाचे पूण अशें सांगतात फाशीक मरणाच्या शिक्षेक वळख जाल्ल्या व्यक्ती थंय ताणें केल्लें तें एक एक्सपेरिमेंट.
त्या व्यक्तीक इलेक्ट्रीक चेरार बसोवन जिवेशी मारचें पूण त्या व्यक्ती लागीं ताणें म्हळें तुका एक दुकान आसतलें बरी तुका कळन आसतलें बरी कांय हें जायन येतलें बरी एक मरण येवजीत हांव तुवें कोऑपरेट केल्यार जालें वो एक संसद म्हूण ताचे कडेन सांगलें त्या मरणाक वळख जाल्ल्या व्यक्तीक आनी एक्सपेरिमेंट अशें तुजें तावण एक एक तेंबो रगत भायर काडचें आनी निमाणें तें रगत खाली जालें तर कांयच दूख नासतना तूं मरताय तो ओपलो दूख नासतना मरण म्हळ्यार तें बरें म्हणालो ओपलो आनी आनी एक्सपेरिमेंटांत ताका बांदूंक आशिल्लें नाजाल्यार तो वसात म्हणून त्या मरणाक शिक्षा जाल्ल्याक बांदलें आनी सगळें केलें आनी ताच्या हाताक हातांत रगत वेच्या बरी गाई करूंक आसलो आनी वयल्या बार गाय केलो खाली कातेक वयल्या कातेक लागच्या बरी चड रगत वचना अशें पूण ह्या व्यक्तीचे दोळे दंपूंक आशिल्ले दंपल्ले आनी एक सिसले तावन तेंबो तेंबो पडच्या बरी एका आयदनाक पडच्या बरी आवाज जावचे बरी ताणें अरेंज केलें ताच्या बेड्डा सकयल ती बोतल बांदल्ली तें त्या कळीत नातलें आनी रगत पडोवंक सुरू जालें सावंड आयकोणून सासा पटा 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 आयकोणून सासा आनी थोड्या वेळा उपरांत ताणें तसो वेग तसो स्पीड उणो केलो म्हळ्यार इल्लो वेळ जालो आनी एक तेंबो पडटना आनी इल्लोसो वेळ सुचावंक रगत खाली जावन आयलें म्हणून आनी अशें जाताना ह्या मनशाचे दडदडे सडले टेन्शन वाडलें एन्जायटी वाडली आनी निमाणो तेंबो बंद जाल्लोस घडयेन तो हार्ट एटॅक जावन मेलो पूण ताचें रगत निजायकी काडूंक नातलें मनशाची मोत कितें कितें करूंक शकता जर ती मोत भिवकुरी जाली भियेली तर जाल्यार कितलेशे आकांत मनशाच्या जिवितांत येतात आनी हें प्रूव करून दाखयलां भाऊन आनी भयणीनो आमी हर एकलीं एका न्ही एका रितीन भियेल्लीं मनशां आमचें थंय भें आसा जावं प्रपिदेशतेचें भें आसा एकसूरपणाचें भें आसा हेरां कितें म्हणटात कितें सांगतीत म्हणलें भें आसा प्रशंसेचें भें आसा रिजेक्शनाचें भें आसा मरणाचें भें आसा विविध रितीचें भें आसा पवित्र पुस्तकान जर आमी पळोवंक गेले तर जाल्यार व्हडले व्हडले मनीस भियेल्यात मोइसे भियेलो जेन्ना देवान ताका आपयलें फुडारपण दिवंक मुखेलपण दिवंक तो भियेलो ना हांव तयार ना म्हणलो एलिया प्रवादी भियेलो पेद्रू भियेलो त्या राजा आंगणांत सांगतना तुका हांवें ताच्या सांगता पळयला म्हणटाना 3 फावटी ना म्हणलो भियेलो उदकाची ती ल्हारां पळयतना दर्यान चलून असो पेद्रू भियेलो बुडलो देखून बें न्ही साद्या लोकांक मात्र बें सादारण सर्वांचे एक जिवीत असो एक वांटो म्हण येत पूण एक आमी उडास दवरीचे हें बें सैतान आपणाचे एक बळवंत हातेर जावन घेता बें देवान दिवचें न्ही जरी जानवायाच्या पुस्तकांत आमी वाचता देवाचें बेंस जानवायाचें मूळ म्हणून देवराबाये ज्ञानदा आरंभ फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम तें बें आनी हें बें सेम न्ही जें कितें बें पवित्र पुस्तकांत उखलून धरता तें बें देवाक दिवचो तसलो मान हें बें वायट शक्तीन सैतानान मनशाची मोत गुंडावंक देवा तावन अलग करूंक करचें तें प्रयत्न प्रत्येक जावन देवाच्या आदाराचेर आनी बसावणेचेर पातये नासता वळख नासता अलग करून मनशाक उपजोवचें तें बें देखून बें आमकां ल्हानांचें दिसना आमच्या की उणें आसलेंचें बें दिसना आमच्या की चड आसलेंचें बळवंत आसलेंचें बें आमकां दिसचें आमकां कितें जायत म्हणून देखून केन्ना आमच्या की व्हरता असो देव आमचे तावन अलग जालो म्हणलें बें आसा तेन्ना मनीस चलवलो आनी ह्या खातीर आयच्या पयल्या वाचपांत रोमाकारांक बरोवन सांपावलो म्हणटा जर देव आमचे पक्षेक आसा तर जाल्यार कोण आमचे विरोध रावून जिखतलो आसा कित्याक भियोवचें कितेंच आमकां ताचे तावन अलग करूंक शकना बेस्टावंक सुकोवंक नजो म्हणटा जावं दी मरण
जाऊं दी खाना जेवण असो तत्वार तेना येना कालय जाऊ दी बे आमचो वांटो नाही म्हणटा सांपाव भाऊ न्ही बहिणीनो बियल्ली मनशां वांजेलांत आमकां जायते बडे दिसतात जेजूची उतरां पळया शीस दर्यांत पयन करनासतना राती मेल्ले म्हूण भियेले जेजू उदकाचेर सोलोवन येताना भियेले ते मेल्ले म्हणून तितले आतां म्हणालो भियेनाकात हांवच तो आपल्या दुयेक बरें करीचें म्हणून जाहीर जेजू लागीं मागोवन पाटी येताना थंय घरा मरणाची खबर दिवचें आसली कंतरां जावन आसली विळाप जावन आसलो आनी जेजू जाहिराक म्हणटा भियेनाका सतमन जिवंत जाल्या उपरांत भिवकुऱ्या शिसांक जेजू दिश्टीक पडलो समाधान तुमकां शांती तुमकां म्हणालो आनी एक आमकां पॅटर्न आमकां दिसून आसा जंय जेजू आयलो थंय बें धांवलें थंय धांवन Where Jesus came, fear ran away. आनी ह्या खातीर जेन्ना मनीस भियेता अनफॉर्च्युनेट आनी एकल्या सांगात येवच्या बदलाक एकसुरो जाता जर तो आनी एकल्याच्या सांगातपणांत येता तो त्या बिया वयर जैत उरोंक शकता पूण जायते फावटी भिवकुरो एकसुरो जाता न्हय मात्र हेरां तावणू देवा तावणी पयस रावता म्हाका देव बगसून सुना म्हाका तें जावचें ना हें जावचें ना देवान अशें कितें केलां तशें कितें केलां जायते फावटी देवाचेर तो दुबाव पावोवन देवा तावणी पयस येता एकसूरपणान बें सडता सांगातपणान देवाच्या तशें एकामेकाच्या सांगातपणान बें धांवता खंय देव आसा खंय जेजू आसा थंय तान बें धांवता किर्तन 23 चवथ्या वाक्यांत किर्तनकार अशें म्हणटा काळक्या फालक्यांत सलान तरी कसलेंच वायट हांव भियेना कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय तुजो दांडो आनी तुजें बेत दैर दिता काळक्या फालक्यांत सलान तरी काळक्या फालक्यांत सोलोंक मेळना म्हूण सांगना तूं म्हजें सांगत आसल्यार काळके फालके मेळना म्हूण सांगना सलान तरी हांव भियेना कित्याक तूं म्हजें सांगत आसाय भाऊ न्ही भयणीनो क्रिस्तवांचे आस्त म्हणयत दैर खरी एका क्रिस्तवाचे कोण देवाचेर खऱ्या देवाचेर फाती येता ताची आस्त ताचे हक्क देवाचें अजरपण सांगतपण जुवांच्या पयल्या पत्रांत 4थ्या अध्यायांत 18व्या वाक्यांत सांजू हांव एक सोबीत एक उल्लेख करता आनी म्हणटा मोग आसले कडेन भिरांत ना Where there is love, there is no fear. Perfect love casts out fear completely. संपूर्ण मोग बें कान उडयता खंयचो मोग त्या देवाचो देखून केन्ना हांव देवाच्या मोगांत भरलां तेन्ना म्हजेर भियान जैत व्हरूंक जायना आनी ह्या खातीर भावणो आनी भयणीनो कितलेशे मारतीर सांत सांतिन्यो विविध रितीच्या हाकांत तांणी फूड केले आमच्या हाकांत आमच्या कश्ट कांयच नाही तांच्या मुखार कांयच नाही भियेले नात ते आयच्या वांजेलांत आमकां पळोवंक मेळटा आमच्या सगळ्या सांत सांतिन्याचो कॅप्टन जेजू ताच्याक व्हडलो सांत दुसरो कोणी ना आनी ताका जेन्ना फरिसेव येवन म्हणाले फरिसेव सदावत फरिसेव आनी जेजू मदें तक्रारत वादविवाद असो विरोधत्व आसता जर जाल्यार हांगा येयल्ले जेजूच्या पाडतीन आसले बरी बघता ते म्हणटा ताळे हेरोद तुका जीवशी मारूंक सोदता तूं हांगा हांव पळापळ घे धांव आनी जेजू म्हणटा हांव भियेना त्या खोल्याक वचून सांगा तो कोण म्हजो जीव काडूंक सोदता पळय सांगा म्हजें काम म्हाका करूंक आसा तें काम करना जाल्या उपरांत हांव हांगा रावूंक आयिल्लो न्हय हांव वेसोनचो ताच्या पयलीं ताणें कांय करूंक जायना त्याच स्वामियान सांगलें तुज्या माथ्याचे केस ती मेजून दवरल्यात भियेनाकात बाबा आनी भयणी रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत हेच्या पयल्या वाचमांत म्हणजे आयकल्याचें आनी इल्लेशें पयलें सांत पाऊल म्हणटा 15व्या वाक्यांत 8व्या अध्यायाच्या तो म्हणटा आमकां मेळिल्लो आत्मो पवित्र आत्मो भियोंक कसो तसलो गुलामपणाचो आत्मो न्हय आमकां मेळिल्लो आत्मो देवाची भुरगीं करता आनी अब्बा बापा म्हूण उलो करचो तसलो आत्मो तर भावणो आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयतना जें कितें बें आमच्या काळजांत आसा ते सरेंडर करूंक शिकया देवाक समर्पूंक शिकया सांगया देखून आमचें मागणें केन्ना उक्त्यान काळजांत तावन येता
ऑनेस्ट प्रेयर जें कितें सिच्युएशन आसा तें आमी देवा मुखार दवरता बेंदा उडोवंक एक वाट जाता देखून पयल्यान आमच्या काळीज देवा लागीं उक्तें करूं शिकायचें जायते फावटी आमी धांपून व्हरता कोणाक कळोवंक नसो म्हणल्यार बरें देवाक सगळें कळीत आसा जी कितें स्थिती आसा सगळी उक्त्यान ताचे लागीं वळखुची दुसऱ्यान पवित्र पुस्तकाचेर त्या उतरांचेर ती उतरां आमकां दिल्लीं आमचे तावणू आमचे वयर वायट सक्तीन जैत व्हरूंक नजो म्हणल्या खातीर पवित्र पुस्तकांत जायते कडेन धैर्य दिवचें तसलीं उतरां आसचीं ती भितर दवरची न्ही ती थोडीपणी आमच्या सालत्या जिविताक गरज पडचे बरी जायचे पावस उणो जावन आयलो पूण सत्री काण्ण उडयली जाल्यार सडन पावस येताना मेळचो ना सत्री खंय सडन मेळटा पळय वेग्गी मेळटा पळय थंय व्हरून दवरल्यार बरें गरजेची वस्तू बऱ्या जाग्यार व्हरून दवरचें म्हणजे आमकां बें केदळ येता केदळ आकांत येता म्हण आमी सांगूंक जायना देखून पवित्र पुस्तकाची उतरां जर आमकां कांय कळीत नात जाल्यार गरज आसच्या वेळार आमकां मेळची नात देखून ती उतरां आमच्या मनांत काळजांत ती थीर जायची कोणेय आमकां सांगूंक थंय वचून वास हांगा धांव थंय धांव हें म्हणून सांगूंक सकूंक नजो म्हजो देव म्हजे संगी आसा सगळें विसरलेली व्हड न्ही सांत पावलोन सांगलें तें उतरां जर देव आमच्या पक्षान आसा आमचे विरोध रावून झुजतलो कोण आसा हें उतार तुज्या काळजांत तुज्या मोतयेंत कोण्णे खाण व्हरूंक नजो संवसार सरपर्यंत हांव तुमचे संगी आसतलो म्हणून ताणें भास दिल्या न्ही आमची सोबाई पळोवंक न्ही आमी कश्ट म्हूण निराशे जावचे पळोवंक धैर्यान तकली उखलून जियेचें म्हूण जेजू आशेता आनी तो तकली उखल जियेलो कोणाकच भियेलो ना तरी मिसाचें बलिदान भेटयतना त्या सोमयाक आमी अर्घ दिवया आमच्या जिविताक एक अर्थ आसा तो अर्थ ताणें जोडून दिला होगडावचो न्ही कोणेंच आमच्या काळजांत येवन रास करूंक नजो बें आमच्या काळजांत मोतयेंत ताणें रास करूंक नजो सुमेच्या मोगान त्या बरवश्यान तें रास करीचें परत तसो सुमी आमचो कॅप्टन ह्या आल्तारीर येता मरणाचेर जैत वेलां ताणें आनी तें जैत आमचे संगी वांटून घेतलां ताचें मरण आनी जिवंतपण ह्या आल्तारीर आमी संभ्रमता ताचे मांसांनी रगत पियेतना ताचें धैर्य आमचे थंय येवन मागया सुमया तुज्या धैर्याचो एक ल्हानसो वांटो म्हाकाय दी कसल्याच संगतीक भिव करो जावन जियोंक म्हाका सोडी नाका तुजे बरी तकली उखलून धैर्यान शांती समाधानान जियोंक आनी तशेंच हेरांक धैर्यान भरूंक म्हाका फावो कर म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांतर मागया आमेन पृथ्वीची देवी आडूनया भेटूनी वेळी मावाई होसाना संगीची मी अर्पिता तुका भक्तीपणी गुवा सोडो अर्पिता नाका सोडो समर्पिता बदल क्रिस्ताच्या कुडीरता माता बापा कांतेपणा गोवा सोडो अर्पिता नाका सोडो समर्पिता बदल क्रिस्ताच्या भाव भयणीनो आनी भुरग्यांनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेत्या सभेच्या गांवाक सर्वेस्पर मानून घेवं जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयला तर ताच्या नांवान आमी भेटयता तें देणी दयाळपणी मानून घे म्हणून आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे
सोवे आसू आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आणि सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू क्रिस्ता तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुझ्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मोरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर क्रुसार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली देखून देवदूता आनी समेस्त भक्तां संगती तुजे महिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका जय जय सर्वेस्वराचे नावे ताका जय उंच सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमयन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परेन जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात बावर्त सगट परगतुया तुझ्या क्रूसा आणि पुनर्जीवन पुनावर ख्रिस्ताच्या शरीराने सोडूया संसाराच्या ख्रिस्ताच्या आमची जगत जे ख्रिस्ताचे बापा जेजूच्या मरणसो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या बगेवन बापा पिता पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ती आमच्या भावां भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून मागता अंकुआर मरिये देवाचे मे संगती बगेवन झुजे दिसो पती बगेवन धर्मदूता आनी सर्व कडेन तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व बंधन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना जर देव आमचे पक्षेन आसा आमचे विरोध रावून जुस्तलो कोण आसा तो देव म्हजो आनी तुजो बाप आमच्या विशयान ताका पडोवन गेला सगळे आमचे ते सवा आमचे जिवीतच ताच्या हातीन समर्पिया जेजून शिकयल्लें प्रार्थना सांगता म्हणया आमच्या पासरींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी सकाळ जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुटलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां दाळ्यान पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें दुसरें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे आमी समेस्तांक शांती देन एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं तुमच्या सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात क्रिस्ताची देवाची शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळया हो जावन आसा जेजू आमी समेस्तांचें बेन धांवडावन सर्गींचीं दारां उक्तें केल्लो परत मरणाचेर जैत व्हरून जिवंत जाल्लो तो क्रिस्त आपणाची कूड आनी रगत आमचे संगी वांटता आमच्या संगी जिवची बसावणी दिता जेवणाक आपोवन घेतले आमी समेस्तां सुभागी. सुम्या तुमचे भितरूनशे म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
गडीभर दोळे आमचे दंप्या काळजां आयल्या सुम्या कमी दिन वसया. एक कोंबी आपल्या पिलांक आपल्या पाकाट्या पोंदा दवरूंक अत्रे गेल्ले बरी हांव कितलें आशेलो हे जेरुसलेमा. देवाची आशा आमकां राखण दिवची. जेजूचे नांवच सोडयतलो. जेजूच्या नांवाचो अर्थ देव सोडयता. सर्वर तिच्या बांदपा जाता न्हू, सर्वर तिच्या भियात हांव सुटका दिवचो. ह्या उंड्या रुपार आमचे थंय आयला. सुम्यान जेजू तुका अर्ग आनी होगळाप. मान आनी महिमा तुका सुम्या. आमच्या मोगा पासून ह्या संवसारीन तूं आयलोय. हर एक घडी आमचे पासून तुवें करशिल्ली सुम्या. तुज्या उतरान तशें तुज्या मरणान आमकां खरें जिवीत खरी सुटका तुवें दिल्या. आई तुका अर्ग आनी होगळाप जेजू. जायते पटी आमचें त्राण, आमची बुदवंतकाय, आमची आस्त आमकां राखण दिता म्हणून आमी सोपणेले हांव सोम्या. आनी असो परिणाम जावन तुज्या पाकाट्या पोंदाक तुज्या रक्षणे काल आमी येवंक इन्कार केला. आमचें सगळें धैर्य तुजे तावन आमकां जोडूंक शिकय सोम्या. हर एका घडये तुजो सांगात सोदूंक आमकां फोव कर सोम्या. तुजे तावन पयस वचूंक आमकां केदींच सोडिनाका सोम्या. अर्ग आनी होगळाप तुका सुम्या जेजू. जायत्यो संगती आमकां बेश्टावच्यो आसात. सगळ्यो बेश्टावच्यो संगती, निराश हाडच्यो संगती तुज्या पांया तळा समर्पित हांव. तुजे बरी दैरादीक जावन जियोंक, तकली उखलून जियोंक, तुजेर विश्वास धरून जियोंक आमकां फोव कर. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीवोन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देवून सगळ्या निधी बिमोडची म्हणून तुवें येवजिले. हे तुझ्या मोगाचे येवजणे पासून वो दिन वसने सुयज्ञ संभ्रम न्हू. जेजूच्या नावांत आटपलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हणून आमी मागताव. जेजूचे नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फोव कर. आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सासनाक वाकणूंक आमकां पावय म्हणून आमी प्रार्थिताव. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमचे वयर घालू. वचून येयात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी कृपेन तुमकां धाडता. देवाचे वडकार. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. बोन आनी भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान भेटोवन अपुरबायेन देवाच्या उतराचेर नियाळ दिल्ल्या मानदेक बाब दीप फर्नांडीस, तशेंच स्कॉयरिस्तांक वाचप्यांक, स्वयंसेवकांक आनी इतल्या व्हड संख्यान बाळका जेजूक मान करूंक हजर जाल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. सांगतच ह्या मिसाळ ऑनलायनीर आमचे संगी आसच्या, सर आमच्या परगांवांत आसच्या, तशेंच हांतोरणार आसच्या भाव भयणीकी बाळका जेजूची आशिर्वादां आमी मागता. ह्या हप्त्यांतली लितुर्जी अशी आसा. नोव्हेंबराच्या 1 तारखेर सोनवारा दीस आमी सुमेस्त सांता भक्तांचो दाबाजो ऑल सेंट्स डे आचरण करता. त्या दीस हांगासर 2 मिसां आसात. सकाळींच्या 6:30 वरार कोंकणींत आनी सांजेर 6 वरार इंग्लिशांत मिसाचें बलिदान. दुसरो दीस
सरिल्ल्या सर्व भावार्थ्यांचो उडास काडून तांचे बसत मागचो दीस ऑल सोल्स डे आनी तो दीस आयतार अशें आसता. हांगासर एकच मीस आसतलें सकाळींच्या 7:30 वरार आनी त्या उपरांत आमी सिमिस्त्रेक भेट दिवन थंयसर मागण्या विधी आचरण करतले. मंगळार दीस सा चार्ल्स बोरोमियो ह्या सांताचें स्मरण आमी करता. भोवन आनी भयणीनो, आज प्रत्येक जावन आमी देवादीन हेलेन तियाम्पो ह्या आमच्या भयणी पासून आमी मागता. कॅनडांत ती जियेतली आनी आमच्या प्रांत्यांत जायत्या कॉवेंतांक ब्रदर्सांच्या तरबेतीक तिणें व्हड आदार दिल्लो आसा. सर्वेस्पर देव तिच्या ह्या उदार मनाक हजार वंट्यांनी तिणें आशिल्लें तें सर्गीचें राज फावो करून म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. आमी हांगासर कुमगारा उपरांत मौन सांबाळटा. खंयचेंच कंतार आमी गायना कुमगार घेतना वा कुमगार घेतलेल्या उपरांत. कित्याक म्हळ्यार हो एक वेळ पवित्र कुमगारांत जेजूक सेवसो आनी ताच्या उपरांत मौनपणान ताचे लागीं मागण्यांत वेळ करचो. म्हळ्यार तुमी हांगासर नोवेनाक येता आसतना हांगासर तेर्स जावन आसता. सो तुमी तेर्सांत मेळटात आनी त्या उपरांत सगळें मीस आसा, नोवेन आसा आनी नोवेन जाल्या उपरांत तुमी भायर वेतात, ग्रट्टे लागीं वेतात, आराधनाच्या चॅपलाक वेतात आनी उपरांत घरा वेतात. म्हळ्यार तोंडपाशी मागणें मागोवंक आमकां जायतो वेळ आसा. तेर्सांत हांव धरन नोवेना म्हणसर, पूण ताच्या मोदेगात आमकां थंड बसून आमचे इतल्याक मौनपणान मागोवंक मिसा वेळार अवकाश ना. त्या देखून आमी हांगासर मात्र हें तुमकां पळोवंक मेळटा. कुमगारा वेळार आनी कुमगारा उपरांत खंयचेंच गीत गायनासतना आमी मौन सांबाळटा. एकच एक उद्देश की तुमी ह्या वेळार मौनपणान मागोवंक जाय. जायतीं तेसावां, जायतीं उर्बा तुमी घेवन हांगासर येतात. पयसल्या गांवांत तुमी येतात, पयण करून येतात. जायतो त्याग सॅक्रिफायस हातूंत आटापला आनी अशें तुमी इतलो त्याग करून येता आसतना खंडी जावन तुमकां जेजूच्या ह्या एका वैयक्तीक साळवळेन वाडोवंक आमी अवकाश करून दिता. त्या देखून तुमी तेणे हेणे पळयनासतना, डिस्ट्रॅक्ट जायनासतना, कोण कुमगार घेता, कोण कितें न्हेसला हाचेर पुरा डिस्ट्रॅक्ट जायनासतना दोळे धांपून मौनपणान मागणें करूंक प्रयत्न करा. हो अवकाश तुमकां दुसरो खंय मेळना, हांगासर मात्र मेळटा. त्या देखून तो एक ऐन वेळ, पवित्र वेळ, ताचो तुमी उपयोग करचो. भोवन आनी भयणीनो, फाटल्या दिसांनी आमचें आराधनाचें चॅपल बंद दवरलें. आजय तें बंद आसा. येवच्या ब्रेस्तार दीस आमी तें उक्तें करतले. थंयसर आराधना खातीर आमी पवित्र सक्रामेंतान दवरलेलो आसला आनी तो सक्रामेंताची आल्तार आमी इल्ली मॉडिफिकेशन केलां. आनीकी बऱ्या रितीन मागोवंक अवकाश करचे बरी थंयसर आमी थोडी दुरस्ती केलां. सांगतच एका भयणीन आमकां इस्रायेलांतावन एक पवित्र कुरीस दान दिल्लो आसा आनी तो आमी थंयसर एक आनी एक सोबीत आल्तार करून थंयसर आमकां थंयसर मागणे खातीर आमी तो प्रतिश्ठापीत करतले. ही सकड येवच्या ब्रेस्तार दीस 10:30 मिसा उपरांत मुटव्यान चलची रीत जावन आसा. येवच्या ब्रेस्तार हांगासर आमचे दिसचे आदले गवळी बाप अदीक मनदीक दोतोर लुईस पॉल सोजो मिसाचें बलिदान भेटयतले आनी त्या उपरांत पवित्र सक्रामेंत आराधना खातीर सांगतच होली लँडांतावन इस्रायेलांतावन हाडिल्लो हो भाग्यवंत कुरीस आमी दोनी पुरुशांवार व्हरून थंयसर आराधनाच्या चॅपलांत प्रतिश्ठापीत करतले. तुमकां सुमेस्तांक ह्या पवित्र मिसाक सांगतच त्या उपरांतल्या ह्या धार्मीक आचरणाक आमी मोगाचें आपोवणें दिता. ही आल्तार थंयसर सोबोवंक तशेंच ह्या कॉपेलाचें दुरस्ती करूंक सुमार 90,000 आमकां खर्च बसला. जर तुमचे मदें उदार मनाची खंडी जावन ह्या बऱ्या मनाक दान दितलीं आसात म्हण हांव पात येता. तुमी मुखार येवन हो खर्च आमकां भरलो जाल्यार एकल्यानच सकट पयसो दिवचे म्हणना. आमी इतले जण आसतना फूल वा फुलाची पाकळी दिल्यार खंडी जावन हें आमचें असाध्य जावचें ना. तुमचो आदार आमी आशेता आनी हें काम बऱ्यान बेगीन सोंपोवंक आमकां आदार जातलो. तुमच्या उदार मनाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांगासर आज तणपिवनाक आनी उंड्याक दान दिल्ल्यांची हांव नांवां वाचतना तुमी वा तुमच्या कुटुंबाच्यांनी मुखार येवन याजक बापा जावन मनाची वात स्विकार करची. बरें काम मेळ्ळेल्या खातीर बाळका जेजूक अर्गां जावन लॅस्टिन डिसोजा बजाल तावन एका भुरग्याचें देणें फावो जाल्ल्या खातीर कीत फुर्तादो मोडें कापतावन तशेंच जल्म दिवस संभ्रमचे संदर्भी जिविताच्या देण्या खातीर अर्गां जावन
जिओरा फेर्नांडीस पेरमन उरतावन बळक जेजू तावन जोडलेल्या विन्सनार आशिर्वादा खातीर अर्गां जावन लॅन्सी मेंडोन्सा वनिता डिसोजा कुळूर आनी झीटा सर्डाना उदयनगर हांणी दान दिल्लें आसा. तुमी मुखार येवन ही वात स्विकार करची. तुमकां आनी ह्या मिसान भाग घेतलेल्या तुमकां समेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. बाळका जेजूची आशिर्वादा मागता. आतां नोवेना खातीर दिंबी म्हणया. प्रागच्या बाळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा. जेजू मनशां सांग सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिदा गुण करन दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळोक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. सर आमची त्या सवा बाळका जेजू मुखार दवरया. बऱ्या भलायके बसो तूं जायते मालगडी आनी तशेंच विविध पिडेक लागून कश्टोवचे आसात. जायत्यांनी आमचे लागीं आमच्या मागण्याचो आदार मागिल्लो आसा. हांगास आमच्या शेजारा 28 वर्सां सकयल तरणाटो फाटल्या एका वर्सांत हांव हांतोरणाक शेवटाल्लो आसा. ब्रेन हॅमरेज जावन प्रिन्स्टन म्हणलो भुरगो बेगीनच बरी भलायकी मेळच्याक. विविध रितीच्या डिप्रेशना वरवीं मोतीच्या काळोखा वरवीं म्हणयत अस्कतकाये वरवीं कश्टांची जायतीं आसात. निरासपणांत आपणाचे दीस सारचे हेरांत जावन कंप्लीट संपूर्ण जावन अलग करून एकसुरी जियोवची आसात. तांचे पासत मागया. विविध रितींचे समस्यांक फुडें करूंक जायनासतना निराश जावन अमल पिवणे तशेंच हेर संगतींनी मेतेर जाल्लीं आसात. जीवगताच्या चिंतनांनी जीवगत करूंक चिंतची जायतीं आसात. तांचे पासत बरें काम नासतना जायतें रीण आसून केल्लें काम पोंताक पावनासतना निराशेंत आसचीं आसात. भुरग्यांचें देणें आशेवची बरी सैरीक आशेवची अशें विविध कश्टां खाल जुवां खाल कश्ट जाल्लीं संकश्ट भोगची आमची भावंडां आसात. तांकां समेस्तांक बाळका जेजू मुखार हाडया. आमची त्या सभा कितें ल्हान आसात आमचे कश्ट कितें आसा ताचे लागीं सांगया. सांगात आमी म्हणया ए भगवंतू जेजू बाळका तुजी सर्व पदवी अजापितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखलोलो आसता. तुका पातयेने उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. नामान मोरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदवें फळ तुज्या कुशीचें. जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. देवाचो पूत मनीस जाल्ल्यान घडीत मोती घाडन 3 पटी वो मिस्तेर आमी संतोशान प्रगटयान. देवाचो पूत मनीस जालो. देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर सांगर आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांगर आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांगर आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका लागीं मागणे. ए अजापाच्या जेजू बाळका
आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकूळ तुजी दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतेन भरलेले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकार करूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुंचाक सदां सर्वदा आमेन. खंडीसान बाळका जेजून आमकां जायती आशिर्वादन दिल्यात. शांती समाधान आमच्या कुटुंबात आमच्या काळजांत रास करूंक ताणें फावो केला. स्वरूपकार मानून घेवन सांगता आमी म्हणया हे बहुदार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्ल्या येदे व्हडा उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांच्या इमाजे मारिफात तुजे भक्त सगळ्यान विस्तारूं दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दी आनी तुजे खडनांतले दैवीक म्हजो सोडूं दी. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वातवरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद देव. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळ्यांची येता आनी रास करता सासनाच्या सासना. Mugar putras Angkuan dunia aşirwati Angkuan आमचे देवा आमच्या स्मरणातले बापाच्या आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.